तुम्ही ह्या उद्देशान पत्रकार परिशद घेतली आनी ताजे उपरांत म्हाका दिसता ह्या सगळ्या प्लॉटांतली सगळ्यात मोठी ट्विस्ट आयली ती म्हळ्यार तुमचेर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटीस काडली. हे एक्सपेक्ट केल्लें? विधानसभेत चालू असताना किंवा सभापतीचे समजा हांव काय आत्तां विधानसभेचो मेंबर ना, म्हजे म्हायती प्रमाणे आनी अनेकांनी आपल्याला रिपोर्ट केले त्या प्रमाणे खंयचे कामकाजाक समजा कितें ऑब्जेक्शन येता, कितें क्रिटिसायज येता कामकाजाच्या विधानसभेच्या, जाल्यार त्या वेळार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. बट म्हजी म्हायती प्रमाणे जे आसा एक प्रिविलेज कमिटी आसता, त्या कमिटी मुखार सुद्दां प्रकरण येवपाक जाय आसलें. आतां ताणें डायरेक्टली आमी सुद्दां आयकल्लें ते विधानसभेक स्पश्ट तांणीच सांगलें की अशें हें जालां की आपल्याच्या अधिकाराचेर थोडेशें कितें बाबा हक्कभंग जाला म्हणून आपूण प्रकाश वेळीप हांकां नोटीस धाडटा. आनी त्या प्रमाणे नोटीस म्हाका पावली बी सादारण 7:30 दरम्यान सुद्दां त्या दिसा पावली. इट वॉज समथींग सरप्रायज जालें की अशें हक्कभंगा सारको कसलो गुन्हो केलो आसा. म्हटलें जेन्ना नोटीस सभापतीन समजा धाडला, इट्स माय ड्युटी म्हणजे एज ए रिस्पेक्ट टू चेअर, बिकॉज हांव ते सुद्दां सभापती म्हणून काम केल्लें आसा. बरोबर. त्या खुर्चीची शान मान आमकांय खबर आसा. विधानसभेक आमदार म्हणून 1 वर्स काम केल्लें आसा, मंत्री म्हणून काम केल्लें आसा. सो एक म्हाका थोडेशें सरप्रायजींग दिसलें. निश्चित हें अशें कशें जावपाक येता हो एक दिसलें. आनी त्या प्रमाणे समजा हजर रावपाचे आमची तयारी आसली. आमी कांय आमचे बरे मागपे आसात, कायदेशीर आसा, तांचो बी सल्लो घेतलो. ओके, नथींग रॉंग, वचपा जाता. कारण सभापतीन समन्स काडला, सो कितें आसा तें एटेंड जावपाची म्हजी तयारी आसली.